मोगाच्या नाव तुमकां समेस्तांक नमस्कार आनी कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार तुमकां समेस्तांक स्वागत. हांव आज तुमकां अन्नकुट्टी म्हणले एका सांतिने विशयान सांगूंक आशेता. हांव आसा त्या जाग्यार हांगासर तिचो फोंड आसा. अन्नकुट्टी म्हळ्यार कोण म्हणून थोड्या वेळान हांव तुमकां सांगता. हे चेडूं कुदमंगळूर म्हणल्या केरळाच्या गांवांत अन्नकुट्टी म्हणले भुरगें 1910 जल्मलें. ते जल्मातना एक काणी आसा. ही काणी न्हय, तिच्या जिविताचें गणित. गर्भेस्त आसतना तिची आवय भितर दग जाता म्हणून भायर येवन सोंप्यार न्हिदली. ती न्हिदून आसल्या वेळार एक सोरोप येवन तिच्या पेंगताक बोवारी रेवड घाल्ले वरवीं तिका जाल्लो तो शॉक आनी हाचे वरवीं प्रीमेच्युअर जावन जल्मल्लें भुरगें आसा अन्नकुट्टी. ताचे उपरांत ह्या भुरग्याच्या जिवितांत हें भुरगें सुमार एक 30 आनी 35 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलें. पूण ताच्या जिवितांत येना तसले कश्ट पौशा सद्याक दुसऱ्यांच्या जिवितांत आयल्यात नाका सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार एका वयर एक पिडा, दुसऱ्या रितीची पिडा, मानसीक दैहीक कुडीची सर्व रितीची पिडा तिका आयिल्ली आसा. आनी हर एका संगतींनी आमी पळयता सर्व तिच्या कश्टांनी ती देवाचें एक फूल जावन एक गुलाब जावन ती परजळ्ळी. हर एकली आमी मागता आमची पिडा काडून व्हर म्हूण देवा लागीं मागता. पूण हे भुरगे सदां काळ मागतले म्हाका आनीकय चड पिडा दी देवा म्हणून ते मागतले. ह्या अन्नकुट्टी विशयांत चड एपिवर आमी पळोवया. आमी असो केरळाच्या ह्या जाग्यार भोव पवित्र जाग्यार हांगासर तिचो फोंड आसा. हे अन्ना म्हणलें भुरगें जल्मले उपरांत ताची आवय बेगीन सरली. आनी ताच्या उपरांत ह्या भुरग्याक ताच्या आजयेन आनी ताच्या बापायन बऱ्या तरान सांबाळलें. 1928 इसव्यांत ते एक बांद्र जावन कोवेंताक गेले. त्या वेळार ताणें घेतलें नांव आसा अल्फोन्सा. नोविशेटीक वेच्या पयलें तिच्या पांयाक आल्सर जालें आनी इतले ते पांय कुसोर आयिल्ले बरी जालो की ताका फाटीं धाडचें म्हूण चिंतलें. पण त्या वेळार बिस्पांनी ताचें जिवीत पळोवन ना तिका धाडूंक नजो कोवेंत आसूं दी आनी मेल्यार हांगाच ती आसूं दी म्हणून ताणें परतलें आनी तशें ती फाटीं उरली. तिका हॅबीट मेळ्ळें. तिका तिच्या रिलिजियस मेळाची मुस्तायकी मेळ्ळी. आनी ताचे उपरांत परतून तिका हॅमोरेज जावंक सुरू जालें, रक्तस्राव. आनी हो इतलो कठीण जालो की भोवशा तिणें आतां कोवेंत सोडून वचचें म्हूण तसले एक संदर्भ येयलो. पूण परत दिसपाच्या पत्ता एक म्हणल्या बरें तिणें रावचेंच पडलें आनी ती रावली. आनी त्या वेळार कुरियाकोस सेलेस्च्या वरा तो सांत ताच्या लागीं तिणें मागलें आनी तिका बरें जालें म्हणून तीच सांगता. पूण ताचे उपरांत परतून एका वर्साक ती शिकयताली. ताचे उपरांत तिचें रिलिजियस जिवीत ती जिवन आसतना हाचे उपरांत जायते कश्ट तिका आयले. दैहीक जावन एका वयर एक पिडा, एक मुद्दांत आनी एक पिडा अशें येतालें. मानसीक रितीन ती मस्ट कश्ट जाताली. जायते फावटी फिट्स जावन आनी कितें जावन चडीत ताप तकले म्हणसर वचून अशें हर एक दिसा म्हणले बरें ती कश्ट जाताली. पूण खंयच्याय दिसा तिका पळयलें म्हणटात जावं पुरो तिका इस्कालां शिकयताले थंयसर ताच्या कोमेंताची सिस्टरां ती म्हणटात एक दिसा ती रडोवन बसुली ना. खंयच्याय घडये म्हाका इतले कश्ट आसात हांव बेगी मेल्यार बरें वनेंगी म्हणून चिंतलें ना. पूण तिच्या तोंडाचेर केदाळे एक संतोश आसा, हांसो आसलो की देखून तिका म्हणटात ती एक गुलाबा बरी. गुलाब पळोवंक पयसतान भोव सोबीत दिसता पूण ताका कांटे आसात म्हणून लागीं वचून आपडल्या मात कळटा. तशें तिच्या जिवितांत भितर कितली दूख आसल्यार कितले सफरींग तिका आसल्यार पूण भायल्यान तिच्या तोंडाचेर तो संतोश परजळटलो म्हणून ती सांगतात. आमच्या जिवितांत तेंचे कश्ट एक मागणें जावंक साध्य आसा की भोवशा अल्फोन्साक पळयत आसतना आमच्या जिवितांत तेंचे कश्ट जावं पुरो मतीचे वा कुडीचे कश्ट पिडा हे सगळें एक मागणें जावन बदलूंक साध्य आसा की भगवंत अल्फोन्साक पळयत आसतना तेचें जिवीत सगळें पळयत आसतना वाचतना आमकां समजता हर एक तिचे कश्ट, हर एक पिडा शिडा तिणें हर एका दिसा आनी देवाक ती भेटोवन दिल्ली. आनी अशें हर एक तिच्या पिडेंत ती सदां येत मागताली. आनी अशें म्हणटात की
हाक सक्कड आपणाक पिडा काणवर मागता जाल्यार ती चड करून दुसऱ्यांक आयिल्ली पिडा सयत म्हाका दी म्हणून ती मागताली. म्हळ्यार हाचो अर्थ न्हय की तिका चड कश्टांक कशी आसली वा पिडेंत पडोंक कशी आसली. पगार जेजूच्या कुर्साच्या त्या पांचशावांत आपणाचें एक जिवीत एक करूंक जाय म्हणल्या एका इराद्यान ती मागताली. आनी त्या देखून देवान तिका जायती पिडाय धाडली. पूण 1948 ती सरली. आनी ह्या वेळार चड कोणी नासले तिच्या मरणाक. फकत तिच्या कॉवेंतांतल्या सिस्टरां तांणी तिका तिचें मरण केल्लें. एक 6 जाणां 7 जाणां मेळोन तिची पेट तांणी ववयली. पूण दुसऱ्या दिसा तावन तिच्या कोंडा कडेन इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी वाती पेटोवंक सुरू केल्यो, मागणें करूंक सुरू केलें. आनी त्याच घडयेंतून म्हणलें बरी तांच्या जिवितांत बदलावण आयली, जायत्यांक बरेंपण जावंक सुरू जालें. आनी त्या वेळार कळ्ळें कशें ही एक माद्र एका कॉवेंतांत आसून भितर आसून तिच्या जिवीत भर 36 इयर्स ती इतली कश्टांनी आसलेली. तिचे कश्ट मात तांणी पळयले शिवाय तिच्या भगवंतपणाचें जिवीत कितलें आसलें म्हणून आतां संवसाराक प्रगट जावंक सुरू जालें. आनी आज आमी हांगासर आसा, तिचो फड हांगासर आमी पळयता. कोणा लागीं जायतो लोक येता आनी मागता तांच्या जिवितांत बरेंपण जाता. कित्याक म्हळ्यार हर एक पिडा तिणें सोंसल्यात. हर एक तुमी नांव सांगा त्या पिडा तिका आशिल्ल्यो आनी त्या पिडे निमती ती देवाच्या मोगाक मस्त लागीं जाल्ली. आनी त्या देखून आज इतलोसो लोक हांगासर येता, मागता आनी बरेंपण जोडून घेता. एक विशेष अनुभव, एक दैवीक अनुभव आमची थंय जालो. आनी हांगासर आसात फादर सुरेश आसा, फादर अनिल वेगस आनी हाची वळख आसा तुमकां, आनी फादर मोविन. तांचो अनुभव जस्ट एका उतरान तांणी सांगूंक आशेतात. म्हाका ह्या जाग्याक येवंक आशा आसली, पूण आयच्या दिसा देवाच्या दयेन हें फावो जालें. म्हाका हांगासर येवन वर्तक संतोश भोगता आनी निजय की एक देवाचे निर्मणे म्हणून संगीत हांगासर येवंक म्हाका पावोंक देव बरें. अल्फोन्साच्या ह्या भगवंत जाग्यार तुमी येता जाल्यार हांगासर अल्फोन्साचें शाइन आसा. खंयसर तिचो फोंड आसा. सकयल येयल्या जाल्यार तिणें तिच्या आंगवणे केल्ली इगर्ज आसा. ताचे मुखार इल्लेशें आयल्या जाल्यार हांगासर एक म्युजियम आसा. आनी ह्या म्युजियमांत तिचे सगळ्यां जिवीत फोटोग्राफ्स आसात. आनी तिचे सगळें जिवीत हांगासर दाखोवन दिलां. ती फकत 30 आनी 5 वर्सां ह्या संवसारांत जियेल्ली. आनी तिका 1986 इस्वेंत जुआंव पौल दुसऱ्यान भाग्यवंत म्हूण पासारलें. आनी 2008 पापा बेनेडिक्ट सोळोवो हांणी तिका सांती म्हणून पासारलें. आनी हांगासर हांव मुखार गेल्या जाल्यार थंयसर तिचें कॉन्वेंट आसा. थंयसर ती जियेल्ली. थंयसर तिचें जिवीत
असिस्टांनी पळयला त्या कोवयता की आमी भेट दिवेत आनी हांगासर इतले 4 जागे आमकां पळोवंक मेळटा. हांव आतां उबो आसा हांगासर अल्फोन्सा जियेल्ल्या ह्या रुमाच्या दरवट्यार आसा. 1938 तावन 1946 पर्यंत ती ह्या कुडांत जियेल्ली. भितर थोड्यो संगती आमकां मस्त गरजेच्यो आसात. पळया ही कशें आसा, हे रूम कशें आसा पळया, आनी थोड्यो संगती भितर थोड्यो दिल्यात त्योय पळया. हांगा भितर आसा कोट कटलें आनी ती मरण पावतना पंदा घाल्ली एक बेडशीट कितें म्हणटात हांगासर आसा. हें कटलें तिणें मरण पावल्ल्या त्या वेळार आनी ताच्या पयलें ती वापरनासलें कटलें हांगासर आसा. हांगासर एक सांत आसा कुरियाकोस एलायस चावरा, एक CMI याजक आनी एक सांत. हांगा आसा ल्हान फुलतेरेच. हे दोग सांत आनी एक सांतीण हांकां एक कनेक्शन आसा. कित्याक म्हणल्यार ती हॅमरेज जावन म्हळ्यार रक्तस्रावांत कश्ट नासल्या वेळार ती दुखां गळोवन मागल्ल्या वेळार आपणाक बरें करी जे म्हणून मागल्ल्या वेळार कुरियाकोस एलायस चावरा तिका दिश्टी पडलो आनी तेरेज दिश्टी पडली आनी तिका गूण केलें म्हूण ती सांगता. आतां तेरेज कित्याक म्हूण सांगल्यार सुमार ही अल्फोन्सा जियेल्ली वर्सां आनी ती जियेल्ली वर्सां मस्त मोठूय. तिका TB आसली. TB आसल्या वेळार तिणें मागल्लें आनी तिका गूण केल्लें तेरेजान म्हणटा. तेरेजागे TB आसली. ह्या देखून ती जिवंत आसतनाच ह्या दोगां सांतांक तिणें पळयल्लें आनी म्हळ्यार दर्शनान ते पळयल्लें आनी तांणी तांकां गूण केलें म्हणटात. हातूंत एक विशय आमकां समजता कितें म्हळ्यार ह्या संवसार सांडून गेल्ले कितले सांत सांतिण्यो आसात आनी आमचे संदे आसात ती केन्नाच आमचे तान पयस वचूंक नात. बगर आमच्या संगाता आसात, आमच्या बसून ती मागतात आनी आमची मागणी आयकतात म्हूण अर्थ. ह्या देखून अल्फोन्सा तिच्या कश्टांच्या वेळार ह्या दोगां लागीं तिणें मागल्लें आनी ताणें तांकां तिका बरें केलें, तांच्या मागण्या वरवीं बरें केलें म्हूण ती सांगता. ह्या जाग्यार जायत्यो संगती तिणें जिवंत आसतना वापरलेल्यो तुमकां पळोवंक मेळटात. सारणी गुंटय मेळटा, तिणें केल्लीं चित्रां, सोडयल्लीं चित्रां, पिंतुरां तीं मेळटात. तिणें यूज केल्ले बेडशीट मेळटात, सिजर, पेन आनी कितें हर एक संगती तुमकां हांगासर दवरल्यात. तातूंत एक सांगत हांव दाखोवंक आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार अल्फोन्साक सांतीण म्हूण पासर करचें जाल्यार ताका एक बरें गरज आसा, एक आजाप गरज आसा. आनी त्या आजाप जाल्ले तांची ह्या भुरग्याचे फोटो हांगासर आसा. हे दोग जाण जवळे न्हय, बगर एकलोच भुरगो ताचो पांय वांकडो आशिल्लो हांगासर बरयलां. हाचें नांव जिनील म्हणलो भुरगो. मिरेक्युलसली cured by of his twisted legs through the intercession of Alphonsa. This miracle became vital in raising blessed Alphonsa to sainthood. म्हळ्यार भाग्यवंतपणांत तावन सांतीपणाक सांत म्हणून सांती म्हणून पास जावंक हो भुरगो एक साक्ष जाता. ताका जाल्ल्या आजापाची साक्षे वरवीं तिका सांती म्हणून पास जातात. हो जिनील म्हणलो भुरगो ताचे पांय ट्विस्टेड आसले ते मेडिकली सोमा करूंक जायनासल्या वेळार ते सोमा जाले आनी त्या देखून आज ह्या भुरग्याची फोटोग्राफ हांगासर घाल्या. अल्फोन्सा तिका भाग्यवंत म्हूण पास जावंक सांत म्हूण पास जावंक जाल्लें न्ही बरयतलो पळयल्यार सक्कडी पांयांचे ते समस्या आसोनूच तांकां गूण जाल्लेच हांगासर विशय आसात. तुमकां हांवें सांगलें तिका सांतीन म्हणून पास जावंक
हो जिनेल म्हणलं भुरगो एक ताच्या जिणेची साक्ष ताचे मेरेकल जाल्ले म्हणून पूण तिका सांती म्हणून पसारच्या पयले भगवान म्हूण पसारूंक आसा ताका कारण जाल्लो आनी एक आसा थॉमस आतियली म्हणून ताकाय पांयांचे चुकालें प्रॉब्लेम आसले तें गुण जावन ते मेरेकल तिच्या कितें म्हणटात बिएटिफिकेशनाक भगवान पसारूंक कारण म्हणून येता आनी एक मेरेकल आसा अब्दुल्ला म्हणलो आनी एकलो ताकाय सेम पांयांचे कितें प्रॉब्लेम आसले पांय सोमा सारके नासले ते सोमा जाल्ले आसा त्या देखून हे तिनूय मेरेकल तिका भगवान म्हूण पसारूंक आनी सांती म्हूण पसारूंक कारण जाल्लें हांगासर मेरेकल डिपेक्ट केल्या मगच्यान तुमी पळयलें हांगासर ह्या कॉन्वेंटाच्या ह्या परिसरांत तिचे म्युजियम आनी एक म्युजियम आसा आनी जायत्यो संगती तिच्या विशयांत हांगा प्रिजर्व करून दवरल्यो आसात अल्फोन्सा भारतांत जल्मो सांतीण म्हणून पसारलेली पयली सांतीण आनी ही सिरो मलबार कातोलीक पवित्र सभेची सांतीण केरळांत पयले फावटी एक स्त्री सांतीण म्हणून पसारले आसा जाल्यार भगवंतो सांत अल्फोन्सा तुमकांय जर हांगासर येवंक आसा जाल्यार खंडीत जावन हे जागे सगळे विजीट करियेत कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक हांगासर येता प्रत्येक जावन पांयांचे कितें प्रॉब्लेम आसले आसात पांयांची पांय समान आसतना आसचे आनी कितें तगले कांय प्रॉब्लेम आसात हांगासर जायतो लोक मागता आनी तांकां बरेंपण जाल्लें आसा येया हांगासर हांगासर येवची वाट आनी कितें सगळें गुगलान गेल्यार तुमकां इजिली मेळटा समेस्ता तुमकां अल्फोन्साची बेसवां पडयता तिच्या विनतेन तुमकां समेस्तांक तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या भुरग्यांक सर बरें जावं दी तिच्या विनतेन आमकां समेस्तांक शांती समाधान आनी सर्गींचें सूख फावो जावं दी म्हूण मागता हो व्हिडिओ हांगासर पळयले तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करा लायक करा आनी हो व्हिडिओ शेअर करा जायत्यांक देवाचे आशिर्वाद पावचे बरें पळया देव बरें करूं थँक्यू सो मच